म्हापशेचो बाजार सोमारा बंद दवरपाचो निर्णय म्हापशेच्या वेपाऱ्यांनी फाटीं घेतलो। पालिकेन 5 वर्सांचो सॅनिटेशन टॅक्स लायलो म्हूण तिडकल्ल्या वेपाऱ्यांनी म्हापशे बाजाराच्या बंदाचो निर्णय घेतिल्लो। संघटनेच्या वांगड्यांनी आपले म्हणणे आमदार जोशुआच्या कानार घातले। आमदारान मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन विशय तडीक लायिल्ल्यान वेपाऱ्यांनी बंदाचो निर्णय रद्द केला। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन मांडलो। आमच्या वांगडा ऑल्सो चीफ ऑफिसर ऑफ म्हापसा मिस्टर चंद्रकांत शेटकरूय आसलो आनी म्हाका दिसता 3 वा 4 विशय जे आसले ते सगळे रिजॉल्व जालेले आसा। तेंच्यांनी आश्वासन दिल्लेलें आसा दे विल बी नो सच बंद, एवरीथींग विल ऑपरेट द वे रेग्युलर सोमारचो बाजार जो आसता। वेपाऱ्यांनी खंय 4 मागण्यो फुडाऱ्या मुखार दवरिल्ल्यो, 4 मागण्यो मान्य करून घेतिल्ल्यो आसात। सगळे प्रश्न सुटावे जाले म्हूण संघटनेच्या वांगडी उलयले। मुद्दे आसले पळय ते आमच्या आमदारान आनी सीएम सरान मेळून आमकां आमचे रिजॉल्व केले। सो आमी तो बंद आसा पळय तो आमी फाटीं घेतला। 4 मागण्यो आसल्यो पळय जी 5 वर्साचे सॅनिटेशन चार्जीस एप्लाय जाल्ले आनी सेकंड आमचो रेट चुकलेलो तो आसलो। तिसरो जे कोणी एक्सेस पयशे भरला तो रिफंड मेळपाचो आसलो आनी चवथो विशय आसलो लेट फीज आसा पळय ती लागची न्हू। ताचे पयले 2 विशय आसा पळय ते कनेक्टेड आसले। आतां सीएम सराच्या नजरेक आमी जे भितर जे मिस्टेक आसली पळय ती हाडून दिली आनी तेंच्यांनी तो विशय लक्षांत घेवन सीएम सरान सांगलें की डायरेक्शन दिला की जो रेट शी चुकला आमचो पळय त्या रेटीक करेक्ट रेट रावपाचो। तेज्या खातीर जे आमचे जे भरपाचे पयशे आसले पळय ते खूब कमी जातले आनी त्या खातीर हांव तांकां खूब खूब धन्यवाद म्हणटा म्हापशेकाराच्या वतीन। सेकंड विशय आसलो तो रिफंडाचो तो तेंच्यांनी एग्री केला। जेंच्यांनी एक्सेस एमावंट भरला पळय तेंच्यांनी एप्लिकेशन करचें, फॉर्मेलिटीज करची आनी तेंचे पयशे परत मेळटले अशें आमकां सीओ सरान आनी सीएम सरान दोगांनी सांगलां। आनी तिसरो लेट फीज लावपाचो प्रश्न आसलो पळय जेंच्यांनी ऑलरेडी एप्लिकेशन केलां तांकां लेट फीज लागची ना अशें आमकां आश्वासन मेळिल्लें आसा। मे पयलीं कोणें 31 मे पयलीं कोणें हें दिलां पळय एप्लिकेशनां तांकां फायन लावचें ना। तेज्या नंतर मागीर कोणें गेलो ताका ती फॉर्मेलिटी लागतली। ऑलमोस्ट आमचे 4 विशय सॉर्ट आवट जाल्लेले। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।